हे करपाक पोर्टल काडपाक कित्याक लागून हें केलें तुमी? म्हाका दिसता चवथीच्या दुसऱ्या दिसा हांवें सांगिल्लें की बाबा मेरशेच्या शालापूरच्या आनी चिमोलच्या रोडांची परिस्थिती सामकी बिकट जाला म्हणून. पॉटहोल्स पडल्या, पॉटहोल्साक लागून एक्सिडेंट जातात, गणपती विसर्जनाक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून आमी मागिल्लें की एटलीस्ट 2-3 दिसां भितर एटलीस्ट बारीक पॅचवर्क तरी करून कंप्लीट करचें म्हणून. आतां चवथ जावन म्हाका दिसता 11 दिसाचो गणपतीय पायलो, पूण खंयच आमचो जो आमदार आसा किंवा हांगाच्यो ज्यो पंचायती आसा त्यो कितें करता अशें दिसना. पावस पडटा म्हणून सांगलो पयलीं. म्हाका दिसता हे जे रस्ते फोडले ते अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक 2021 फोडिल्ले. 2021तल्यान आतां 2024 आमी आसा. 2024 4 वर्सां जालीं. सरकाराक आनी PWDक आनी हांगाच्या आमदाराक आनी हांगाच्या पंचायतींक दिसना की हे रस्ते करपाचे म्हणून. हाजें दुख्ख दिसता आनी एज अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट म्हणून आम आदमी पार्टी आनी आमचे मेरशेचे काही लोक आसा आमी आज अशे तरेन ठरयलें की आमी एक सिंबॉलिकली थोडे तरी पॉटहोल्स हांगाचे भरतले. वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम हांगा मोलोकार. इनफॅक्ट सरप्रायझिंगली आमच्या पयलीं पुलीस पावता की रस्ते भरपाक आमी आयला म्हणून कितें बंद करपाक म्हणून अशी परिस्थिती आहा सरकाराची. जे काम सरकाराचें आसा, जे काम लोकल आमदार बाब रुडॉल्फाचें आहा ते काम आमी करपाक जाय. ही परिस्थिती जर आज लोकांचेर येता आसत जाल्यार आमी म्हाका दिसता पयशे काडून हे रस्ते भरचे पडटले. आज आमी स्वकारतान हे पयशे रोड पॉटहोल आहा ते भरपाक ट्राय केल्या. आमी हांगाचे पॉटहोल भरून मेरशे मार्केटांतले पॉटहोल भरतले आनी हाजे फुडें जर सरकाराक जाग येना, PWDक जाग येना जाल्यार फूल सांताक्रुजान आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी चिमला मेरशे कालापुरा फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे रोड आसा ते भरून काडटले. आज मेरशे सांताक्रुजाचीच न्ही पूण गोंयची परिस्थिती ही जाल्या सरकार जाला भिकारी आनी PWD जाल्यार चोर. आनी PWD मिनिस्टर म्हणून जो आज CM रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना जाल्यार आमी वचपाचे खंय. जाल्यार अशे जर रस्ते जर अशेच उरले जाल्यार प्रत्येक रस्ते लोकांनी भरचे पडटले. This is to send a clear message to not just our local MLA but also to the panchayat, to the government की रस्त्याक लागून जे आज अपघात जाता, कालूय एक जाला, पयरूय जाला, दिसाक 1 दिसाक 2 अपघात जाता. तुमी हांगा पळयला आसतले की पॉटहोल सुकोवपा खातीर कसो ट्रॅफिक जॅम जाता. बायक ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन येता आनी सरकार म्हणटा की रॅश चलयता म्हणून. बट दिस इज नॉट फेअर. गव्हर्मेंटान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. PWD इंजिनियर जे मेरशेक सांताक्रुजाकूय रिस्पॉन्सिबल आसा आमी तांकां पयलींय मेळिल्ले. आमकां सांगिल्ले की क्रिसमसाक लास्ट क्रिसमसाक रस्ते टार जातले, हॉट मिक्सिंग जातली म्हणून. आतां न्यू परतो नवो क्रिसमस येवपाक जालो, चवथीक कितल्योच पास जाल्यो पूण रस्ते रिपेर जायना. दॅट्स वाय दीस सिंबॉलीक वे ऑफ फिलिंग पॉटहोल्स. वी हॅव स्टार्टेड इट ए सिंबॉलीक वे बट लोकांचो मुवमेंट म्हणून आमी वी वील कंटिन्यू दीस फिलिंग दीस पॉटहोल टील सरकाराक आनी आमच्या लोकल बाब रुडॉल्फाक जाग येसर आमी हें करत रावतले. हांव ते एक्चुअली अवॉयडूच करता पूण तूं विचारला म्हणून सांगता. खोके ऑल ओके जाल्या पूण एटलिस्ट खोकेंतले कितें तरी इल्लोसो पीस काडून हांगा जर रस्त्या खातीर वापरीत जाल्यार तरी कितें तरी डेव्हलपमेंट जातलो अशें आमकां दिसता. बट डेव्हलपमेंटाच्या नांवान उडी मारपी रुडॉल्फ आज स्वप्नान ताका ताजी आवय येता म्हणटा तो आनी त्या खातीर आपूण आपल्याक तिणें सांगलें की उडी मारूंक जाय आनी आपूण BJPन वचपाक जाय कारण सांताक्रुजाचो डेव्हलपमेंट जातलो. म्हाका सांगन दिसता की तेन्ना तीय फटी मारताली कारण ती इतली वर्सां MLA आसूनय सांताक्रुजाचो विकास म्हणटा तो जावना. आनी विकासा खातीर उडी मारपी रुडॉल्फानूय काय विकास केल्लो आमकां दिसना. आज अशी परिस्थिती आसा की मेरशे उदकाची परिस्थिती प्रॉब्लेमॅटीक आसा. 1-2 वरां उदक येता. नांवा पुरती एक टाकी बांदल्या वयर चिमला पण त्या टाकयेक खंयच पायपलायन ना. हे आमी जेन्ना PWD वॉटर डिपार्टमेंटाक सांगले तेन्ना तांकांय जाग आयला. आमी तांचे कडेन मागणी केल्या 6 म्हयने जाले आतां नियरली की ती जी टाकी आसा तिका पायपांनी कनेक्ट करचे म्हणून. लेट्स होप दॅट आमचो MLA ते तरी परस्यू करतलो आनी उदक तरी मेरशेकारांक येतलें म्हणून. बट दिस डेव्हलपमेंट गिमिक ऑफ जॉयनिंग BJP ऑफ डेव्हलपमेंट गिमिक नो वन इज बायींग इट. सर्टनली नॉट आय एम बायींग इट. नाजाल्यार रस्ते सवसतीत आसपाचे. म्हाका दिसता आमकां आय वील टेक हिम टू वेली आनी बेणावली थंयचे रस्ते काय बरे आहा ते दाखोवया. तांणी उडयो मारूंक ना. दे हॅव प्लेड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स ऑफ आम आदमी पार्टी. आमचो कॅप्टन वेन्झी आनी बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा तांणी कशें काम चलयलां ते पळोवया. आय वील टेक हिम. Maybe he will feel guilty and return Khoke and come back to where he wants to be. Maybe. I don't know. तुम्ही हे सगळं कंटिन्यू करतले पॉटहोल्स? आज पॉटहोल भरपाक आमी हांगाच्यान सुरू केला. हांगाच्यान वील डू सर्टन पॉटहोल्स इन मार्केटान मेरशे मार्केटान ते आलुआचे रेस्टॉरंटात थंयय प्रॉब्लेम जाल्या. वी स्टार्टेड हियर बिकॉज हांगा खरोच प्रॉब्लेम जाता. हांगा खूब जाण पडटाय. म्हाका म्हायती मेळ्ळा की येते कितें ताणें पेवमेंट घातले. दॅट हॅज लॉट ऑफ मनी हॅज बीन स्पेंट ऑन दॅट पेवमेंट बट इट डजंट सीम टू बी एनी बिकॉज रातचे हांगा लोक पडटा कारण ताची हायट 1 फूटभर सुमार वयर आसा.
आणि त्यामुळे तो स्पीड ब्रेकरा भशेन जाल्ल्या उपरांत लोकांक ताजो अंदाज येना थंय पडटायलो. बट फायन, वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. We have to find a solution for Santa Cruz to get some development, to have proper roads and proper water supply. And it is small responsibility which our MLA has to take. If he can't take this responsibility, it is our duty to take it to him and make him aware of the thing. And ताका जागो करप ही आमची responsibility आसा. आज हो प्रयत्न आसा तांकां जागो करपाचो. I hope he awakens and these roads, potholes are filled. आनी जे कितें आसा पळय तातल्यान तो खर्च आमी करीत जाल्यार म्हाका दिसता एका पोर्टलाक 200, 300, 400 मॅक्सिमम 500 रुपयावर खर्च ना लेबर धरून आणि आमचो इल्लो लेबर धरून. सो जे 16,000 खर्च करता ते खंय कोणाच्या पॉकेटान वता ते तुमकां कळटा आसतलें. आणि म्हणून तर पीडब्ल्यूडीची परिस्थिती अशी जाल्या की इंजिनियर गब्बर जाल्या, पीडब्ल्यूडी सगळे मिनिस्टर गब्बर जाल्या. आणि बाब जो आता एक्स पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सुदीन ढवळेकरांनी सांगले की पीडब्ल्यूडी इंजिनियर आपल्याक भिताले म्हणून. इनडायरेक्टली ही सेड दॅट सीएमांक ते भियाना म्हणून तर अशी परिस्थिती जाल्या. करप्शन आणि पीडब्ल्यूडीची जी परिस्थिती जाल्या आणि गोंयच्या रस्त्यांची आणि गोंयच्या लोकांची. गोंय गेला खड्ड्यान, गोंयकार गेला खड्ड्यान. गब्बर जाले ते फक्त आमचे आमदार जे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, जे मंत्री आसा आणि आमची चीफ मिनिस्टर. मी जेट पॅचरान हांगा 2दा जेट पॅचिंग केली. कसली पॅचिंग? दिस गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट ऑफ पॅचवर्क. तो होल जो सरकार जो आसा हो इज गव्हर्मेंट ऑफ पॅचवर्क. म्हणजे ते माणे शिवताले जाणटो अशें करून ते पॅच लावन हो सरकार म्हणजे एक माणो. म्हणजे ना तो हाका यूज जाता. म्हणजे जर ल्हान भुरग्यापणा आसतालो तो पूण ताका मेणकापण घालचे पडटाले. कारण माणो डजंट सर्व पर्पज एक्सेप्ट फॉर इट इज फॉर द पर्पज ऑफ joining some club. This is what government is doing. What we require is a particularly comprehensive solution for all the problems of Goa, which government has no intention, and this intention is not there because they are only interested in corruption. This is the fact of Goa today. मध्ये आज म्हाका अंदाजन 50 वर्सां जाली. 48 आय एम 48 years old. आज जे रस्ते जे 25, 50, 30 वर्सां पयलीं आमी पयले तीच परिस्थिती आसा. खंय तरी पॅच वर्क जाता आनी एक लेयर टार पडटा. ही परिस्थिती आसा. ना रस्ते व्हडले जाले, ना रस्ते स्मूथ जाले. बेसिक हे ताच्या भायर आनी कितें डेव्हलपमेंट म्हणून तूं जर सांगत जाल्यार कांय डेव्हलपमेंट ना. उदकाची परिस्थिती तीच आसा. उदक 2-2 वरां बॅरली येता. आमच्या घरा सुद्दां 1.5-2 वरां उदक येता. त्या उदकान आमी दीस काडटा नाजाल्यार टँकर हाडचे पडटा. ही परिस्थिती आसा. ही फूल सांताक्रुजाची परिस्थिती आसा. लोकांक दाखोवपा खातीरचो एक डेव्हलपमेंट अँड देर इज समथींग कॉल्ड एज ड्रीम अँड विजन दॅट यू मस्ट हॅव वेन यू हेल्ड MLA पोझिशन फॉर दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. इतली वर्सां मामीन दवरली. मामीन म्हाका दिसना सिग्निफिकंट सांताक्रुजाक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितें केलां. इफ देर इज समथींग देन लेट हर सन टॉक अबाउट इट की हो डेव्हलपमेंट केलो म्हणून. जो ग्राउंड दुसऱ्या MLAन केल्लो तो उद्घाटन करपाक ती येताली. मेर्शेचो एक ग्राउंड जेन्ना पंचायतीन केलो नाल फोडपाक ती आयिल्ली. पण ताच्या मागीर त्या ग्राउंडाची परिस्थिती आज मेर्शेन ग्राउंड जो आसा तो खेळपाच्या परिस्थितीन ना. त्या ग्राउंडार आज लोक खेळपाक शकना. नाइलाज बिकॉज देर इज नो अदर चॉईस दे प्ले ऑन दॅट. बट कॅन इट इज इन अ वर्स शेप. एक सांताक्रुजान जो टोनीन अप्रूव्ह करून हाडिल्लो तो तांणी उद्घाटन केलो आनी तो इफ यू से दॅट दिस इज वॉट डेव्हलपमेंट मीन्स देन ही मस्ट कम टू प्लेसीस लायक वेर आर MLAs आर रायट नाव परफॉर्मिंग. सिमेंट पेच्यांनी तुमकां दिसता हे सोल्युशन जातले कशें? आमी डामर घालूंक शकना. डामराक आमचे कडेन एक्सेस ना. आमी एटलीस्ट आमच्या तरेन जे काम करूंक शकता ते करता. आमी सिमेंट म्हणून फक्त स्मार्ट सिटीचे सिमेंट वतले तशें वचोंक ना. आमी रबल घातला, शेकरी मिक्स केल्या, तातूंत भितर वेगळो दुसरो माल घातला आनी मागीर सिमेंट घालून हे ट्राय केला. सो दीस इज नॉट अ पॅच वर्क, ना कसली सारव. दीस इज अ वर्क वीच वील रिमेन. वी होप दॅट इट रिमेन्स. जायना जाल्यार ताजेर कसो उपाय काडचो तो पळया. इफ सरकारा कडेन पयशे ना जाल्यार CSR हाडटा. We will get some CSR and do the roads. I think that's the only way we can move ahead as far as Goa's development is concerned. कारण सरकार भिकारी जाला हाजे बद्दल डाऊट ना. पळय आमचे आमदार ते 5%, 1%, 10% ते घेना. तांची एकच हेतू आसा की कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट करचो. आज मोहल्ला क्लिनीक आमी स्टार्ट केले. थंय आमी एज्युकेशन बेसिसाचेर वेगवेगळे प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्या. ऑल क्रिएटेड थ्रू CSR. रस्ते सरकारा कडल्यान मागून ताणून काम करून घेतले आणि रस्ते इतले गुळगुळीत आसा की म्हाका दिसना गोंयांत खंय कशे तरेचे रस्ते आसा. सो ही इंटेंशन हॅज टू बी इम्पॉर्टंट. द इंटेंशन अँड ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टंट. आय थिंक दॅट इज देअर विथ आम आदमी पार्टी आणि दॅट इज वाय वी आर एबल टू परफॉर्म नॉट जस्ट हियर बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो. आणि ते आमी दिल्लीनूय पळयले, पंजाबानूय पळयले आणि गोंयानूय आमचे जे आमदार काम करता ते जर तुमी पळयत जाल्यार बाकीच्या आमदारांक जे सरकारान आसा तांकां लज दिसूंक जाय. तांकां दुखता पूण कितें करतलो.
हो तांच्याच आंगार जाल्लो आसा. ही परिस्थिती आसा. जी परिस्थिती सरकाराची आसा, जी परिस्थिती सरकारी आमदारांची आसा, मंत्र्यांची आसा, ही परिस्थिती अशी आसा की दुखता पूण उलोवंक शकना. ही परिस्थिती आसा. सगळ्याच बाबतींत दुखता पूण उलोवपाक शकना. स्मार्ट सिटी इज अनदर स्कॅम ऑफ दिस गव्हर्मेंट. Similarly, there are various other such scams which are there. PWD has become one of the biggest scam place for the current government. Surprisingly, the portfolio तो काढून घेतलो बाब काब्राला कडल्यान आनी सीएमान स्वता कडेन दवरलो. तो कित्याक तो आज आमकां कळटा सद्याची परिस्थिती पळोवन घालून. तो म्हणटा की इंजिनियरांक जबाबदार धरपाक जाय. इंजिनियरांक जबाबदार धरता आसतना खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक जबाबदार धरपाक जाय आनी मंत्री म्हणून आमी तांकां कित्याक जबाबदार धरचे न्हय हो मोठो प्रश्न आसा. त्या प्रश्नाचें उत्तर चीफ मिनिस्टरान दिवचें पडटलें. फक्त भुतानी DLF आनी कोण कोण करून जी हांगा गोंयांत कितें हाडटा पळय सवंगां, ती सवंगां नाचोवपाक तुमी म्हणटा मागीर आमचो संबंद ना म्हणून. पण करप्शना कडेन तुमचो संबंद आसा हे तुमच्या फोटोग्राफांतल्यानूय दिसून येता. तुम्ही कितलेंय डिनाय करू की आमचे कोणा कडेन कांय संबंध ना म्हणून, पण तुमचे संबंध आसा. यू आर इंडल्जिंग इन करप्शन, यू आर इंडल्जिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा, अँड दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ systematic destruction of Goa by robbing the wealth of Goa.